बिरेसरा सांजे MES महाविद्यालय लागसार घडिल्ल्या अपघातात थळावे संतापून रस्त्यार देवले। या सुवातेर थळावी आमदार एलिना साल्ढानाय पावली। वाडट्या अपघातांचेर नियंत्रण हाडपाक ह्या सुवातेर सरकार रोखडीच पावलां उखलतले म्हण आमदार साल्ढाना उलयल्या। RDX गोवा खातीर वेरणेच्यान जॉन डिसिल्वा। Written to the concerned departments, one to deploy police here at the peak hours, specifically in the mornings because of the students. Then again when the school time for closing is there, for the safety of the students and for the safety of the pedestrians also. Now the letters are already there, they have reached the concerned departments. However, I have realized the urgent, not that I did not realize, we are trying right now. The government is studying all options on how to go about, whether there should be an underpass or a flyover. That is being studied, but that will take time. So in the meantime, urgently what we need is traffic signals and the police to direct the traffic, and this has been taken care of by way of letters. But tomorrow I intend to go personally and see that this happens at the earliest. आमच्याकडे हायवेचेर आतां ग्रीन येवन हांगा रावल्ली आसा। आतां इतलो व्हडलो एक्सिडंट हांगा जाला की एक कार अशी हांगासून पास जाताली, सगळे सारके फास्ट आसलेले आनी एक मोटरसायकल क्रॉस जाताली। हांगा ट्रॅफिक आयलँड बी हांगा कांय ना, क्रॉस जाताली तेका पयलीं ताणें मारलो आनी पयर हांगा फाटल्यान हांगा रावन दोन जाणांनी इतलो एकटो मोटरसायकल आहलो आनी एकटो फोनार उलयतालो, बेश्टो रावन एकटो एटीमान वयतालो। असो इतले स्पिडीन येयलो तो, तेका मारून मागीर एका मारून ताणें तें गाडी आउट ऑफ द वे घेवन गेले। आमी अथॉरिटीक इतले सांगले, म्हाका दिसता आतां 10 वर्सां जालें आमी हांगा बोर्ड मारता ह्या हायवेचेर NS कॉलेज जंक्शनाचेर की आमकां हांगा ट्रॅफिक आयलँड घालून दी, नाजाल्यार आमकां ट्रॅफिकाचे हांगा कोणा तरी एक आमकां कितें तरी आधार आमकां जाय। इतले एक्सिडंट जाता, आमकां हांगा इतले प्रॉब्लम जाता, चलपाक हांगा रस्त्यार आमकां जावं जायना। तेका हांव मागता आमच्या कन्सर्न अथॉरिटी कडेन की आमकां हांगा बेगीनच्या बेगीन आमकां स्पीड ब्रेकर जाय, नाजाल्यार ट्रॅफिक आयलँड कितें तरी आमकां करून हांगा दिवचें आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन।